पयलींच्या सरपंचान लोलिनान आनी अरुणानी सांगलां हांव फकत इतलें म्हणटा आतां काम कॉमेस केलां तें सारकें बरे भाशेन जावपाक कोणाक माल लागनासतना तें जावपाक तें जाल्यार पळोवन बरे भाशेन मागता टोटल फर्स्ट सेकंड टायम हांवें लक्ष्मणाक सरपंच पयलो उर्बानाक पयलो सगळ्या सरपंच पयलो बट एज पर माय एक्सपिरियन्स आमगे संकल सरपंच आहा तो बरो आहा एक्टीव आहा पंचायती सारके धांवन धांवन आमी पेपर वर्क करपाक खूब त्रास पडटा CRZ NOCR ENOCR TNOCR खूब केलां तशीच आमकां जेन्ना ऑफर येयलो तेन्ना सुवर्णा बांदेकर आमकां दोगांकूय पर्सनल येयलो आनी तेंका विचारलें तुमकां आपूण 10 लाख दिता तुमी कितें करपाक सोदता हांवें म्हणलें सर आमचे अशें प्रॉब्लम आहा तेन्ना सुवर्णा बांदेकर सांगलें असली कामां आपूण फुडें आहा फक्त आपलो जेन्ना एक हॉल आसा ते आपलो कितें बोर्ड घाला आमकां सुवर्णा बांदेकर आनी सो तेका लागून हांव तेका पयलूच सांगलें कोण पयशे दिवपाक रेडी ना तेन्ना आमकां आपले अरेंज करून आमकां 10 लाख दिले म्हणून आमी प्रॉपर्टी घेवपाक पावली सेकंड तसोच आतां कमला प्रसाद यादव ताणें आमचे कडेन पयशे ना की बोकमाला आमची पंचायत 9 लाख कितें पण तितून आमी थोडे पयशे भरले ते कमलाकूय हांव थँक्यू म्हणल्यार कमलान एक उतर आमचें ना म्हणून सुद्दां पंचायत केलें आनी थर्ड म्हळ्यार हो जो भाटकार आयलो भाटकार तो आमकां तो आजून बरो करता रिलेशन बरें ताका लागून आमची प्रॉपर्टी मेळ्ळी ताका लागून ताका भाटकाराकूच देव बरो म्हणटा तशीच हाजे एज एक्सपिरियन्स प्रमाणे आतां सगळे आमचे जे बायकी मागीर 30-15-20 हे मेंबर आयले तेंच्यांनी बरी काम केल्लें आहा सरपंच लास्ट टर्माक तेन्ना आमी प्रपोजल मूव केल्लो आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक द गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटान हो दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम इम्प्लिमेंट केलो म्हूण तो इम्प्लिमेंट केलो म्हूण आमकां हे स्कीम आमकां घेवपाक मेवली आनी आमची पंचायत आज मोडूंक पावली ना आमी अदरवायज वी वूड हॅव बीन इन दॅट ओल्ड बिल्डींग वीच वॉज नॉट अ स्टेबल वन आनी आमकां सर्विसीस आमकां तितल्यो हे जाय त्यो आमकां दिवंक मेवना हाल्ल्यो सो ती आतां डिमॉलिश केली बट फर्स्ट क्रेडीट गोज टू अ मिनिस्टर खूब पुश्टा तो म्हणपाक ना तुमची पंचायत शूड बी अ मॉडर्न पंचायत बिकॉज स्मॉल विलेज बोगमालो अ ब्युटिफूल विलेज एंड अ मॉडर्न पंचायत शूड गो अलॉंग टुगेदर आनी ताका लागून आमी हे डिसायड केलें ही पंचायत आमी मोडपाक आनी फर्स्ट आमकां जॉर्ज भाटकार हू इज द ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी आनी ते ओनराक लागून लायक प्रोसेस करपाक आनी तेणें जायतें कॉपरेशन आमकां ओनरान दिल्लें आहा आय थँक जॉर्ज भाटकार इन बिहाफ ऑफ माय फूल पंचायत टीम एंड द विलेजर्स हू केम फॉरवर्ड आमकां 280 स्क्वेअर मिटर आमी गिफ्ट केलो आनी सील्ड परचेज केलो सॉरी वी परचेज 280 आनी गिफ्टेड आमचो एक्झिस्टींग हाल्ली पळय ती पंचायत ओल्ड हाल्ली पळय ती इट वॉज गिफ्टेड बाय हीज फादर सो हीज फादर्स नेम वील बी ऑलवेज बी रिमेंबर्ड आमी न्यू पंचायत पासून बांदतली पूण हीज फादर्स नेम वील बी रिमेंबर्ड आनी तशेंच सुवर्णा बांदेकाराकूय थँक्यू म्हणटा बिकॉज तेणें आमकां एक 10 lakhs आमकां आपल्याचे हितून वेल विशर कहो आमकां ते दिल्यात आनी तेजे ते पयशे आमकां 10 lakhs दिल्या म्हूण आमी परचेज करूंक पावलीं ही पंचायत घर आमचे बोगमाळ विलेज पंचायत चिकलना बोगमाळ हे पंचायत घर फाटल्यान विज्युअल्स पळोवंक शकता की ते आमी डेमोलिश केला 2004 ही बिल्डींग बांदलेली आनी तेच्या उपरांत वयर हॉल बीन अशें करून सबार प्रोसिजर हांचो जाल्लो पण आफ्टर आतां ऑलमोस्ट आमी 20 वर्सां उपरांत येयला आनी मॉडर्न नीड्स आनी रेवन्यू प्रॉस्पेक्टांतल्यान आमचें गांव हो टुरिजम बेज विलेज सो रेवन्यू प्रॉस्पेक्टांतल्यान पळयता आसतना आमचो लोकल हांगाचो आमदार जो आसलो तो आमचो माननीय मंत्री पंचायत राज पंचायत डिपार्टमेंटाचो मंत्री आमचो नवीन गुजनो तेणी एक प्रपोजल मूव केलो की ही पंचायत एक्झिस्टींग आहा ती मोडची आनी अंडर दीन दयाल पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑलमोस्ट आमकां 3 CR त्या नव्या बिल्डिंगा खातीर त्यांनी अवेलेबल करून दिले आणि तोच मंत्री आसल्या कारणान ह्या खात्याचो आणि 50 lakhs त्यांनी स्पेशल अप्रुवलाचेर 3.5 कोटीचो एक्झिस्टींग ग्राउंड +3 अशी ही बिल्डींग हांगासर ह्याच स्ट्रक्चराचेर जावपाची आसा त्याच्या भायर ह्या जमनीचे तेन्नाचे ओनर कोस्ता भाटकार हांगासर तेंच्याय फॅमिलीचो भरपूर प्रमाणे ह्या आमकां जमीन अवेलेबल करून दिवपाक आनी तेन्नाची आमची सरपंच लास्ट टर्माची सरपंच तेच्या खाला ही जमीन आमी आमच्या नांवार करून घेतलेली एक 750 स्क्वेअर मिटर त्यांनी आमकां गिफ्टेड केल्ली आनी 280 स्क्वेअर मिटर सुमार आमी परचेस केल्ली त्याच्या खातीर आमकां पयशे पंचायतीन नासलेले तेन्ना सुवर्णबाब बांदेकर यांच्यानी सुमार 10 lakhs आमकां ह्या पंचायतीक अंडर CSR म्हणून तेंच्यांनी डोनेशनूय दिल्लें आनी त्या बेजाचेर आमी ही जमीन परचेज केली आनी तेच्या मुखार प्रोसिजर आमी मूव केलो आनी आयच्या दिसा हे सगळें जाल्लें त्याच्या भायर आमकां जी साबार परमिशन लागता सगळ्या कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जी परमिशनां एक आतां नेवल अप्रुवल लागता किंवा बीच लागीं CRZ लागता मागीर PDA परमिशन अशें साबार जी परमिशन लागता ती सगळे अप्रुवल घेवन आमी पयर आमकां लास्ट आमकां PDAचे अप्रुवल मेळ्ळें 1 तारखेर एक मेळ्ळ्या उपरांत आमी ही पंचायत घर मोडपाची असो डिसिजन जालो फाटल्याच विकान ही पंचायत मोडपाची आसली पण आमची पयरूच जाल्ली ग्रामसभा त्याच्या खातीर आमी रावले आनी कालच्यान आमी हें काम सुरू केल्लें आसा ही अख्खी पंचायत घर मोडटा हांव सगळ्या
तशेंच हे मोडपा खातीर आमच्या कडेन आमी लोवर इन्कम पंचायत सो ही मोडपा खातीर आमचो शेजारची पंचायतीचो सरपंच कमला प्रसाद यादव यांनी आमकां मदत केल्ली आसा. तशेंच आमचे माननीय मंत्री मोविन गुदिन्हो यांचेय आभार मानता. तशेंच साबार गांवचे लोक आणि ज्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या पंचायतीन तेंच्यांनी लोकांक सर्व्हिस दिली तेंचेय हांव आभार मानता.